नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। हांव स्नेहा। आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो हेडलायन्स। वेंचणुकेच्या निकाला उपरांत हिंसाचाराक उर्बा दिवप चुकीचे सांगले मुख्यमंत्र्यान। सरकारी कर्मचारी आनी पेन्शना खातीर अर्न्ड वेज एक्सेस तशेंच पगार पेन्शन एडवान्स सुविधा सुरू करपाक गोंय मंत्रिमंडळान दिल्या मान्यताय। बर्ज प्रकरणातल्या लुत्रा भावाक मंजूर केल्ल्या जामिनाक गोंय सरकार उच्च न्यायालयात दितलो आव्हान। नायट क्लबा खातीर अबकारी परवानो मेळोवपा खातीर बनावट ना हरकत दाखलो केल्ल्याचो तांचेर आसा आरोप। मांडवी न्हंयच्या कॅसिनो व्यवसाया संबंधी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान दिला महत्वाचो आदेश। ह्या प्रकरणात न्यायालयान सगळ्यांची बाजू आयकून घेतले उपरांत फुडली सुनावणी दवरल्या 6 जुलयाक। गोंयांतल्या वॉटर मेट्रो प्रकल्पाक गती येवपाची आसा शक्यताय। कोची मेट्रो रेल्वे लिमिटेड कंपनीच्या कदाचित अभ्यास अहवालात पयल्या टप्प्या खातीर 7 मार्ग योग्य थारलात असो केला उल्लेख। सांगोर्डा जंक्शनाचेर जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात बारामती पुणेच्या 24 वर्साच्या तरणाट्याक आयल्याच जाग्यारूच मरण। मोटरसायकलीचो धपको कंपाऊंडाक बशिल्ल्यान तकलेक गंभीर दुखापत जावन आयले मरण। महाराष्ट्रांतल्यान गोंयांत आयिल्ल्या टॅक्सीचेर सालिगांव वाठारांत थळाव्या गाडयेंतल्या लोकांनी शेवटिलो फातर। टॅक्सी चालकान केला आरोप। रस्त्यार सायड दिवंक नाशिल्ल्यान घडलो प्रकार। प्रकरणाचो तपास सुरू। कोलवा घाणयारा उदकाच्या गटारांत लागून व्हडा प्रमाणात नुस्तें मेल्ल्यान थळाव्यांनी उक्तायलो हुस्को। स्वताच्या खर्चान निचारो निवळ करपाचें आश्वासन दिला वॉरेन आलेमान। राज्यात आंब्याचे दर देंवले मात लिंबूचे दर पावले तेंगशेर। लिंबू पावसान सवाय जावपाची आसा शक्यताय। आता खबरो विस्तारान। अस्तंत बंगालातल्या वेंचणुके उपरांत जावपी हिंसाचाराचेर मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान खर निशेध केलो। तशेंच गोंय सरकाराच्या कर्मचाऱ्यां खातीर आनी निवृत्ती वेतनधारकांक अर्न्ड वेज एक्सेस सुविधा, पुनर्वसन मंडळात कायम पदां तयार करप आनी मल्टी प्रोडक्ट प्रोसेसिंग सेंटरा खातीर व्हड निर्णय घेतला। वेंचणुकेच्या निकाला उपरांत हिंसाचाराक उर्बा दिवप चुकीचे अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगले। भारत हो लोकशाय देश आनी लोकांचे मत सगळ्या राजकीय पक्षांनी मान्य करपाक जाय अशेंय ताणें स्पश्ट केलें। सरकारी कर्मचाऱ्यां खातीर आनी पेन्शनरां खातीर अर्न्ड वेज एक्सेस आनी पगार पेन्शन एडवान्स सुविधा सुरू करपाक गोंय मंत्रिमंडळान मान्यताय दिल्या। हाचे खातीर इन्स्टेप सायनर्जीज प्रायव्हेट लिमिटेडा कडेन MOU करपाक 5वी लायट दिल्या। ही येवजण नेटान चालीक लावपा खातीर स्वतंत्र एजन्सी नेमल्या। आसाम आनी अस्तंत बंगालातल्या सोपूत घेवपाच्या सुवाळ्याक आपूण हाजीर रावपाची म्हायती मुख्यमंत्र्यान दिली। गोंय पुनर्वसन मंडळात वेगवेगळ्या खात्यांत 23 कायम पदां खातीर करपाक मंत्रिमंडळान मान्यताय दिल्या। सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोवा मल्टी प्रोडक्ट प्रोसेसिंग सेंटराचे संचालन आनी देखरेखी खातीर गोवा लायव्हलीहूड फोरमची अंमलबजावणी एजन्सी म्हूण नेमणूक केल्या। ह्या प्रकल्पा खातीर वर्साक 1 कोटी रुपयाची व्यवस्था जातली अशी माहिती मुख्यमंत्र्यान मंत्रिमंडळ बसकेत दिली। Especially for the scholarship purpose, which is the government of India ची ओके हो सर्क्युलर जो आसा पळय न्ही हो सर्क्युलर तुम्ही सगळ्या जाणांनी पब्लिश करचो। मुद्दामून म्हणजे परफॉर्मिंग आर्ट्स, क्लासिकल, वोकल, इन्स्ट्रुमेंटल म्युझिक, फोक डान्स, भरतनाट्यम, कथक, ओके, फोक डान्स फ्रॉम गोवा, ड्रामा अँड थिएटर, त्याच बरोबर बाकी दशावतार अँड अदर ट्रेडिशनल परफॉर्मन्स हाज्या खातीर तांच्यांनी गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया ऑलरेडी स्कॉलरशिप्स दिता, हे स्टायफंड दिता, हे शिकपाकूय बी। आनी अंडर दीज स्किम्स जी सिलेक्टेड जाता ते चिल्ड्रन्स, इट इज स्टायफंड फ्रॉम द 3600 टू द ट्रेनिंग फीज 9000 पर्यंत दिता। सगळ्या जाणांनी त्याच्यात 30 मे पर्यंत हे अप्लाय करपाक जाय। शिकपाच्या हांगात वेगवेगळे कडेन जे शिकता भुरगे तांकां इन रेप्युटेड इन्स्टिट्यूशन्स आनी ताच्या खातीर ते करता। हाज्या भितर Cabinet given the approval for the Goa Livelihood Forum as the implementing agency for the
operation, management, maintenance of the sustainable development Goa product processing centers and financial support of the 1 crore rupees. जे गोवन या ब्रँडाच्या सकयल वेगवेगळ्या बायोडायव्हर्सिटीच्या अंतर्गत जे प्रोजेक्ट तयार जातात त्या खातीर गोवा लायव्हलीहूड फोरम ही आमी एजन्सी केल्या, ताका ट्रेनिंग, मार्केटिंग, बाकीच्यो सगळ्यो गजाली ज्यो आहा पळय न्ही बायोडायव्हर्सिटी बोर्डाच्या अंडर काम करतले. Approval for the Goa rules of admission of the postgraduate degree course of the Goa University at a Goa Medical College. OBC हितूंतल्यान जे पोस्ट ग्रॅज्युएशनाक डिग्री कोर्सीस दिवपाक जाय आसले ते. डॉक्टर पोनराज हांकां कन्सल्टंट म्हणून आमी परत रिअपॉइंटमेंट केला, रिटायर्ड जाल्ले. न्यूरोसर्जन. रिस्टोरेशन ऑफ द 2 junior सिव्हिल इंजिनियर इन द हाऊसिंग बोर्ड. ताजे 2 पोस्ट हे केले ते रिस्टोर केला परत एकदा. Addition of the 23 post in the various category in the Goa Rehabilitation Board. No, it is a permanent post in the Goa Rehabilitation. No. The Goa Rehabilitation Board is a separate entity. Autonomous body. Execution of the memorandum of undertaking with the Instap Synergy Private Limited, providing the earned wages access and a salary for the pension in advance facilities to the government employees and the pension of the government of Goa. सगळे फास्ट ट्रॅक करपा खातीर this agency had appointed. फास्ट ट्रॅक करपा खातीर इन शॉर्ट केल्ले आसा. It is flexible line credit access and any time during the month the employee and pensioners can draw from their earned salary from the monthly pension basis eligible for definitely the government of Goa. आजच्या कॅबिनेटान माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांचे अभिनंदन जालें. 3 राज्यांचेर एनडीएचे सरकार आयिल्लें आसा. दोनूय कडेन शपथविधीक हांव आसामूय वचपाचो आसा आनी वेस्ट बेंगालूय वचपाचो आसा. टेंटेटिवली 9 तारखेक वेस्ट बेंगालचे आसा आनी टेंटेटिवली 12 तारीख प्रपोज्ड डेट तेंची. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. मांडवी न्हंयच्या कॅसिनो व्यवसायासंबंधी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान महत्वाचो आदेश दिला. नव्या कॅसिनोक मांडवी न्हंयत प्रवेश मेळोवपा खातीर तशेंच सद्याचे परवाने हस्तांतरीत करपा खातीर आता न्यायालयाची आदली परवानगी घेवची पडटली. या प्रकरणात न्यायालयान सगळ्यांची बाजू आयकून घेतल्या उपरांत फुडली सुनावणी 6 जुलयाक दवरल्या. मजगती कॅसिनो कंपनीन सर्वोच्च न्यायालयात वचपाची शक्यताय मतींत दवरून याचिकादारांनी पयलीच खबरदारी दाखल केल्या. हाका लागून याचिकादारांची सुनावणी घेनासतना खंयचोच एकतर्फी आदेश दिवचो ना. सांगोळडा जंक्शनाचेर बिरेस्तारा फातोडेर जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात बारामती पुणेच्या विकास सोलत या 24 वर्साच्या तरणाट्याक जाग्यारूच मरण आयलें. विकास हाच्या मोटरसायकलीचो धपको एका कंपाऊंडाक बशिल्ल्यान ताच्या तकलेक गंभीर दुखापत जाली. देखून ताका जाग्यारूच मरण आयिल्ल्याचें कळून आयला. अपघाताचो फुडलो तपास सुरू आसा. नमस्कार, येवकार तुमकां सगळ्यांक. हांव वीणा मांद्रेकार आनी तुमी पळयतात गोमंतक टीव्ही. सध्या आमी आसात चौगम रोड सांगोळडा हांगासरूच जो टिंटूच सुपरमार्ट आसा त्याच्यात सारखे कुशीक आमी आसात. आणि हांगासल्यानूच आयज सकाळी फातोडेर एक दुर्दैवी घटना घडटा. ती म्हटल्यार मूळ बारामती पुणेचो 24 वर्साचो विकास सोलट नावाचो भुरगो एका सेल्फ एक्सिडेंटान आयज फातोडेर सकाळी मरण पावता. इन्फॉर्मेशन जी माहिती आमकां मेळ्ळा त्या माहिती प्रमाणे विकास सोलट जो आसा तो ह्याच रुटांतल्यान आपल्या घरा वतालो आणि R15 ह्या बायकान तो वतालो आणि खंय तरी खूप फास्ट स्पीडीन आशिल्ल्या कारणान ह्याच ज्या टर्नाचेर आसा तो आपलो कंट्रोल त्याचो चुकता आणि तो कंट्रोल चुकून जो आसा हेच्या माझ्या फाटल्यान तुम्ही कंपाऊंड पळयता. ह्या कंपाऊंडार येवन तो आदळटा आणि त्याची जी तकलेक आसा ती इतली इंजरीज जाता की तो तात्काळ जो आसा तो मरण पावता. पुढे जो त्याची डेड बॉडी आसा ती म्हापशेच्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान शिफ्ट केली वता. सालिगांवचे जे पुलीस आसात ते ह्याच इन्सिडंटाचेर फुडली जी कारवाई आसा ती तांची सुरू आसा. फाटल्या 2 दिसांसावन कोलवा वाठारांतल्या गटारांक व्हड प्रमाणात मेल्लें नुस्तें उफेताना पळोवन थळाव्यां हुस्को निर्माण जाला. फाटलीं 4 वर्सां उदक प्रदुशणाक लागून आनी गटार नितळ केल्लो नाशिल्ल्यान ही परिस्थिती निर्माण जाल्या असो आरोप थळाव्यांनी केला. कागाळी उपरांत वॉरेन आलेमावान त्या सुवातेर भेट दिवन स्वताच्या खर्चान गटार नितळ करपाचें आश्वासन दिलां. कोलवाच्या एका गटारात व्हड प्रमाणात मेल्लें नुस्तें सापडिल्ल्यान वाठारात बुरसो वास पातळ्ळा.
उदकाच्या प्रदूषणाक लागून नुस्त्याक मरण आयल्याचो दुबाव थळाव्यांनी उक्तायला. फाटली 4 वर्सां सावन गटार नितळ करूंक नाशिल्ल्याचोय आरोप थळाव्यांनी केला. थळाव्या कडल्यान कागाळ आयले उपरांत वॉरेन आलेमावान त्या सुवातेर भेट दिवन परिस्थितीची तपासणी केली. स्वताच्या फुडाकारान गटार नितळ करतले अशें आश्वासन ताणें थळाव्याक दिला. मजगतीं ह्या नुस्त्याक येवपी मरणाच्या संबंदीत गोंय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाक सुचयता अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. Tigur I think Meloli. So the water, it looks like the water is contaminated. वास सारको सोसू जायना. भुरगीं रावताय, सिनियर सिटीजन रावताय, फॅमिलीज आय इस्कला वचपाची भुरगीं. सो इट्स नॉट अ गुड सायन. आय विल इमिजिएटली हांव उलयलें तेंचे कडेन ऑलरेडी. आमी एक सोल्युशन काडला साफ करपाचो. तो फुल साफ करतले आमी हालसोन. सो चड कांय उलयपा न्हू. वी शूड गेट ऑन ग्राउंड एंड वर्क रादर देन talking. So I have committed to them that I will clean this entire passage and I will give them. Because तुवें देखून चोयल्या संतोष बाब वास येता सारको, स्ट्रॉंग वास सारको. आनी जोरी तोरी फायल WRD पडटी. हातल्या देखून फॅमिली आहाय तेंगे देखून रिक्वेस्ट केला आनी 4 वर्स जाली साफ केलें ना. 4-5 days dirty smell eta. Then what happened is neighbor I said something is dead or what. Okay. So she said boy makai vas yeta. Then after that we came here Ratik torch and then meet this neighbor. Yeah. A neighbor told me morning video he saw and all worms. Then again next day we went. Then I messaged whoever the concerned department. There was no response. Yesterday we went to the panchayat. We showed the video. They told us talk to your punch member. We spoke. They said talk to VP secretary. They said go to health department. So I said that is the reason why then I contacted Warren. Ki our work is not being done. We don't have time to go here, there. People will fall sick. And Warren in no time, he told me yes I'm coming tomorrow without wasting time. How pollution control board inspections दिता. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर गौरांग प्रभू मालगाणेकार. पणजे मार्केटांतली मातये भरवण केल्ली इमारतीची जमीन आतां सपाट जावपाक पावला. धोकादायक इमारत मातये भरवण करून सपाट करपाक सुमार 25 दीस लागले. हो वाठार नितळ जातकीच लोकांक बाजारात येवपा वचपाक सुरळीत वाट मेळटली. पणजे मार्केट वाठारांतली महानगरपालिकेची जी असुरक्षीत बिल्डींग आशिल्ली ती सध्या मातये भरवण करपाचें काम सध्या निमण्या पावंड्याचेर पाविल्लें आसा. फाटल्या वर्सा ही बिल्डींग जी आसा ती सीलबंद केल्ली आनी फाटल्या एक सादारण 25 दिसां सावन हे बिल्डींग पाडपाचें काम सुरू आशिल्लें. सध्या आमी पळोवपाक शकता की कशा तरेन हे जी असुरक्षीत बिल्डींग आशिल्ली पणजे मार्केटांत वाठारांतली ती सध्या पाडकाम तेजे सुरवात केलेली आसा आनी कशा तरेन हांगासर सगळे जे डिगारे आनी त्या बरोबर ते लोखंड बीन सगळे बिल्डिंगेचे आतां सगळे एकठांय करपाचें काम निमण्या पावंड्याचेर पाविल्लें आसा. ही बिल्डींग असुरक्षीत आशिल्ल्या कारणात गेल्या वर्सात ही सीलबंद केल्ली. त्याच्या उपरांत त्याच्या सायडीक जी फाल्कन म्हणून बिल्डींग आसा ती बिल्डींग खाली करपाक सांगिल्लें तांकां आनी त्याच्या उपरांत जेन्ना ही पाडकाम जेन्ना हे पाडपाचें काम सुरू आशिल्लें ह्या वाठारांत तेन्ना हे 17 सुमार दुकानदार तांच्या न्यायालयान धांव घेतली. मात्र महानगरपालिकेन तांकां स्थलांतरीत करपाची हमी दिल्या उपरांत तांकां तें मान्य जालें आनी त्याच्या उपरांत तांच्यांनी हे बिल्डींग पाडकाम जें आसा तें सुरवात केली. अशा तरेन हे असुरक्षीत आशिल्ली पणजे वाठारांतली बिल्डींग जी आसा तेचें काम आतां म्हणजे ते मातयेचे ढिगारे किंवा लोखणाच्यो सोरयो बिरयो सद्या आतां काडप निमण्या पावंड्याचेर पाविल्ले आसा. अशा तरेन हो जागो आतां सद्या नितळ जावपाच्या वाटेर आसा. ही आतां बिल्डींग जवळ जवळ सद्या तेंच्यांनी सगळे ढिगारे बिगारे घालून सगळे मोकळे केलेले आसा. आतां ही जमीन सपाट जाल्लेली आसा. एकदां जशी ही जमीन सपाट जाली काय थंयच्यान मागीर मार्केटान यो वच करपाक लोकांक बरें पडटलें.
कॅमेरामॅन हिरण्येश आराडकरा सयत हांव गौरीश बामणकर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. बर्ज प्रकरणातल्या लुथरा बावाक मंजूर केल्ल्या जामिनाक गोंय सरकार उच्च न्यायालयात आव्हान दितलो अशें कळटा. एका नायट क्लबा खातीर अबकारी परवानो मेळोवपा खातीर बनावट ना हरकत दाखलो केल्ल्याचो ताचेर आरोप आसा. तशेंच सरकार पयलीं सावन दुसरो आरोपी अजय गुप्ता हाचो जामीन रद्द करपाची मागणी करीत आसा अशें कळटा. सालिगांव वाठारांत एक धक्को दिवपी प्रकार घडलो. महाराष्ट्रांतल्यान गोंयांत आयिल्ल्या टॅक्सीचेर थळाव्या गाडयेंतल्या लोकांनी फातर शेवटिलो असो आरोप त्या टॅक्सी चालकान केला. रस्त्यार सायड दिवंक नाशिल्ल्यान वाद जावन हो प्रकार घडला अशें त्या टॅक्सीकारा कडल्यान कळून येता. ह्या प्रकरणा उपरांत संबंधितांनी पळ काडलो. ह्या प्रकरणाचो तपास सुरू आसा. पळयात पुराय बातमी. परिस्थिती काय आली बाई, पिकअप पण गेला, जायला सीएनजी नाही, जागेवरच नाही. यायचं का नाही यायचं आम्ही सांगायला बस साईड नाही दिली म्हणून डायरेक्ट दगड टाकला गाडी. सालिगांव वाठारांत धक्कोदायक घडणूक मुखार आयला. मुंबय सावन एका कस्टमराक घेवपा खातीर गोंयांत आयिल्ल्या महाराष्ट्रांतल्या एका टॅक्सीचेर फातर शेवटुपाचो प्रकार घडलो. सालिगांव रस्त्यार सायड दिवंक नाशिल्ल्यान थळाव्या गाडयेंतल्या लोकांनी टॅक्सीचेर फातर शेवटिलो असो आरोप महाराष्ट्रांतल्या टॅक्सी चालकान केला. हाका लागून ताच्या टॅक्सीचो फुडलो ग्लास विंडशील्ड फुटून मोठो बुराक पडून व्हड लुकसाण जाल्ल्यान टॅक्सी चालकाच्या दोळ्यांत दुखां आयली. फातर शेवटिल्या उपरांत संबंदीत दुबावितांनी घडणूक थळावेल्यान पळ काडलो अशें हो टॅक्सी चालक सांगता. देखून ह्या प्रकरणाचो तपास सुरू आसा. मजगतीं गोंयांत येवचें काय ना असो प्रस्न ह्या टॅक्सी चालकान उप्रासला. पळयात. आलं त्यांना साईड नाही दिली, त्यांनी डायरेक्ट साईडला गाडी लावली आणि माझ्या गाडीवर दगड टाकलं. बघितलं आता मी उभाच केली ना गाडी. मी त्यांना म्हणलं दादा काय हे काय इथं जागेवर तिथं काचा पडल्या जातं, हे बघा ना काचा पण नाही साफ केलं. आणि तुम्ही किती जण होतात गाडीमध्ये? मी एकटाच ना ताई, ते दोघे जण होते. त्यांची काढली गाडी, त्यांची छोटी प्रायव्हेट गाडी होती त्यांची. तो लोकल माणूस होता इथला. टू व्हीलर नाही 4 व्हीलर होती त्यांची. तुम्ही नंबर वगैरे बघितलं नाही? लोकल माणूस इथला आता काय आपण त्यांच्या नादी लावेल. आणि तुम्ही कुठे जात होता तर मुंबईहून? मला आता इथे पिकअप होता. मला आता मी माझं पिकअप ड्रॉप आहे. मला इथे पिकअप होता. मला पिकअपला मी आता मालकाला फोन करून सांगितलं गाडीची काच. तुम्ही कंप्लेंट वगैरे काय करणार? काही कंप्लेंट आता काय त्याचा नंबरच नाही घेतला आपण. पण असं नाही ना गाडी, अन्याय होतो ना गरीब. इथेच घडला इन्सिडेंट. इथं जागेवर आहे बघा ना, गाडी काचा इथं तुम्हाला आणून दिसत असेल. म्हणजे साईड दिली नाही म्हणून येऊन बस साईड नाही दिली म्हणून डायरेक्ट दगड टाकला गाडीवर माझ्या. फक्त मी एकटा होतो म्हणून. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर वीणा मांद्रेकर. गोंयच्या उदका येरादारी क्षेत्राक नवो आयाम मेळटलो. वॉटर मेट्रो प्रकल्पा संबंधी एक महत्वाची घडणूक उजवाडाक आयल्या. कोची मेट्रो रेल्वे लिमिटेड पंगडान केल्ल्या संभाव्यता अभ्यास अहवालात पयल्या टप्प्या खातीर 7 मार्ग सगळ्यांत चड कार्यक्षम आसात अशें स्पश्ट केलां. ह्या प्रकल्पाक सुमार 85 बोटींची गरज आसतली आनी सद्याच्या 40,000 वयल्यान 45,000 मेरेन सुमार 1 लाख मेरेन प्रवाशांची संख्या वाडूं शकता असो अदमास आसा. मजगतीं केंद्र सरकाराच्या समन्वयान हो प्रकल्प मुखार व्हरपाचे यत्न सुरू आसात आनी मुख्यमंत्र्यान ह्या प्रकल्पात रुची दाखयल्या. ह्या प्रकल्पाक चालना दिवपा खातीर मुख्यमंत्री बेगीनूच प्रधानमंत्री कार्यालय आनी केंद्रीय मंत्र्या कडेन मेळटले अशी माहिती मंत्री सुभाष फळदेसायान दिल्या. आम आदमी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी पणजे पोलीस स्टेशना मुखार आंदोलन करून भाजप युवा मोर्चा YMCA कार्यकर्त्या आड FIR करपाची मागणी आप प्रदेश अध्यक्ष वाल्मिकी नायकान केली. भाजप युवा मोर्चा आंदोलना वेळार कायद्याचे उल्लंघन जावनूय तांचेर कारवाय जाली ना. पूण आप कार्यकर्त्या आड FIR दाखल केल्या विरोधात पक्षान सरकाराक धारेर धरले. ही प्रक्रिया पुराय जायना तो मेरेन आमी पणजे पोलीस स्टेशनाच्या दारात बसून धरणे आंदोलन करतले अशी शिटकावणी संदेश तेलेकरान दिला. म्हाका आनी संदेशाक समन्स आयिल्ले दॅट इज इन रिलेशन टू अ FEG बर्निंग प्रोटेस्ट जो आमी 5 मार्चाक केल्लो इन फ्रंट ऑफ द BJP ऑफिसाची जी बिल्डिंग आसा ताच्या भायर केल्लो. तुमकां सगळ्यांक याद आसतली. आता
तुम्ही जाणा हो प्रोटेस्ट आम्ही कित्याक केल्लो तो आमचे लीडर श्री अरविंद केजरीवाल तसेच बाकीचे सगळे लीडर आमचे फेक लिकर स्कॅमाच्या केसीत फेक केसीत तांकां टोटल 6 महिने 2 वर्सां अशें करून जेलीन घाल्ले कोर्टान तांकां डिस्चार्ज दिल्ले आम आदमी पार्टी सुद्दां एक डिसेंट बिहेवियर आसता आमी खंयचो रस्तो ब्लॉक करूंक ना ह्या प्रोटेस्टा वेळार आमी कितें बीजेपीच्या ऑफिसान वचपाचो प्रयत्न केलो ना आमी खंयचे पुलीस आमचे जे पर्सनल आसा तांचे कडेन कसली धक्कामुक्की करूंक ना इनफॅक्ट कोणूच नाशिल्लेच थंय आमी हो एक लास्ट मिनिट डिसिजन घेतलो आनी गेले थंय मातशें स्लोगन केलें एक एफईजी बंद केलो आनी इतले सुद्दां केले की एफईजी जो बंद करतकच म्हणजे तो पुतळो जळयतकच जे सगळे थंय आशिल्ले ते आमी काडून स्वता साफ केले आनी बॉक्सान घालून दवरले म्युन्सिपालिटी इतलो डिसेंट बिहेवियर आम आदमी पक्षाचो कितलेशेच बीजेवायएमाचे लीडर एक्टिव्हिस्ट आशिल्ले ह्या प्रोटेस्टाक रस्तो ब्लॉक केलो गेलो एफईजी बंद केली गेली थंय काँग्रेसीच्या ऑफिसान वचपाचो प्रयत्न जालो आमच्या पुलिसा बरोबर धक्कामुक्की केली हे सगळे केले रायटिंग केले सगळो बोवाळ घालो पूण तांचेर एफआयआर ना फक्त आम आदमी पक्षाचेर एफआयआर ते आमची कंप्लीट इन्क्वायरी करपाना तोपर्यंत आमी हांगा बसतले करा आमची इन्क्वायरी गोंयच्या हिता खातीर राजकारण करता आमची छळवणूक करनाकात गोंयांत आतां मेरेन सुमार 1 लाख स्मार्ट मिटर्स बसयल्यात उत्तर प्रदेश सरकारान फक्त प्रीपेड मिटर्साचो पर्याय उपलब्ध करून दिल्लो ते लोकांक मान्य नाशिल्ले उत्तर प्रदेशात स्मार्ट मिटर्स काडून उडयल्ल्या घडणुकेचेर प्रतिक्रिया दितना मंत्री सुदीन ढवळीकरान सांगले लोकांक प्रीपेड आनी पोस्टपेड अशे दोनूय पर्याय उपलब्ध करून दिवप गरजेचें आसा केंद्रीय मंत्रालयाच्या निर्णया प्रमाण दर एका राज्या खातीर स्मार्ट मिटर्स बसोवप सक्तीचें आसा अशेंय सुदिनान सांगलें We have crossed around 77 तर झाले 1 लाखात तेकले आणि we will see that it will be completed आणि सगळ्यांक योग्य न्याय दिवपाचो प्रयत्न आसता ऑब्जेक्शन हे सगळ्यांचे आसता बरें काम थंय चड आसता यूपी गव्हर्मेंटान स्मार्ट सिटर म्हणजे मिटर काडपाचो हे तसो कितें हें आसा कारण सारकें ना म्हणून यूपी गव्हर्मेंटाचें हें चुकलां प्रीपेड लोकांना काडचें तांणी फक्त प्रीपेडूच दवरिल्लें जाल्यार तें काडचेंच पडलें पोस्टपेडूय आसपाक जाय लक्षांत हाडा प्रीपेड आसचेंच पूण पोस्टपेडूय आसपाक जाय दोनूय ऑप्शन्स आसपाक जाय यू कॅनॉट टेक कंज्युमर फॉर ग्रँटेड करून उपयोग ना कंज्युमराक तुवें योग्य न्याय दिवपा जाय मान दिवपा जाय बट इट इज कंपल्सरी फॉर टू हॅव स्मार्ट मिटर Yeah, it is compulsory decided by the Union Ministry and as per that all state has to go with smart. आमी वास्को बस स्टँडाची उदरगत करपाक घेतल्या मात कांय जाण विरोध करपाक जाय म्हण करता तांकां उदरगत नाका तांकां फक्त राजकारण करपाक जाय आमी हांगा राजकारण करपाक न्हय तर उदरगत करपाक आयल्या अशें मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत उलयलो भाजपाचे सरकार मुळाव्यो साधन सुविधा आनी मनीसबळ संसाधन उदरगत हे सदांच करीत आसा वास्को बस स्टँडाची उदरगत PPP तत्वाचेर करतले आनी उदरगत पुराय जाले उपरांत तो KTC कडेन सोंपयतले अशें मुख्यमंत्री सावंतान स्पश्ट केलें वास्को बस स्टँडाची उदरगत करपाक घेतल्या मात ह्या प्रकल्पाक कांय जाण विरोध करता तांकां उदरगत नाका फकत राजकारण करपाक जाय आमी हांगा राजकारण करपाक न्हय तर उदरगत करपाक आयला अशें मुख्यमंत्री सावंत सांगता ह्या बस स्टँडाची उदरगत PPP तत्वाचेर करतले ह्या प्रकल्पात सरकारी कार्यालयां आनी सुमार 35% जागा हॉटेलां खातीर राखून दवरतले हाका लागून रोजगाराच्यो संदी तयार जातल्यो बेगीनूच ह्या बस स्टँड प्रकल्पाची पायाभरणी करपाक आपूण वास्को शारांत येतलो अशें मुख्यमंत्री सांगता आयकात बस स्टँड हो आमी डेव्हलप करपा खातीर घेतला थोडे जाण विरोध करपाक जाय म्हणून विरोध करता कारण तांकां विकास नाका तांकां खंय तरी आपलो राजकारण करपाक जाय आमी हांगासर राजकारण करपाक येवंक ना आमी हांगासर डेव्हलपमेंट करपा खातीर आयल्या भारतीय जनता पार्टीचे सरकार हे सातत्यान इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आनी ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट हे सदोदीत करीत आसता आनी होच डेव्हलपमेंट करपाक आयल्या म्हणून म्हाका याद आसा फाटल्या सरकाराच्या वेळार आमी तेजो फाउंडेशन स्टोनी घातलो बट विविध कारणां खातीर वास्कोचो बस स्टँड जालो ना इट इज वन ऑफ द प्रायम प्रोजेक्ट वास्कोकारा खातीर आनी म्हणून तो आमी हय पब्लीक प्रायवेट पार्टनरशिपीचेर करपाचो थारायला आनी PPPचेर जरी करतले आसत जाल्यार तो वास्को शहरा खातीर आसा
त्या परिसरात जावपी लोकां खातीर आसा. त्या परिसरातले जे लोक रावतले त्यांचो ग्राउंड हय त्यांचो ग्राउंडूय बी आमी तांकां दिता. तांच्या खातीर वेगळो रोड हो थंयसर डेव्हलप आसतलो. आणि पीपीपी प्रोजेक्ट करता आसतना कंप्लिटली बस स्टँड हो डेव्हलप केल्या उपरांत तो केटीसी कडेन दितले. तितूंतली अर्दी ऑफिसीस ही गव्हर्मेंटा कडेन उरतली आणि फक्त 30 काय 35% हाजेर आमी बरें हॉटेल म्हणजे आज जर वास्कोत कोणी येत जाल्यार हार्डली म्हाका दिसता 1-2 हॉटेल्स आसात. ही जर वास्को शहराची आनीक विकास जातलो आसत, टुरिझम दृष्ट्या विकास जातलो आसत जाल्यार तेजो आनीक खूब मोठ्या पद्दतीन असो विकास जावपाची गरज आसा. थंयसरले जे कोण टॅक्सी घेवन आसात तांचोय विशय सुटावो जावपाक जाय. परिसरात कोण जर रावता तांकांय बी जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज खंय मेळपाक जाय म्हणून आमी वास्को बस स्टँड बांदपाचो थारायला. थोड्याच दिसाच्या भितर ताजोय फाउंडेशन स्टोन जो आसा घालपा खातीर परत एकदा वास्को शहरात येतलो. बुधवारा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी वास्कोत 140 कोटी रुपयांच्या म्हत्वाच्या प्रकल्पांचे उक्तावण केले. तशेंच कांय प्रकल्पांचो बुन्यादी फातर घातलो. हातूंत रोड, अंडरब्रिज, खेळ, मनरिजवण आणि वेवसायीक सुविधा प्रकल्प, मुरगांव पालिके खातीर नवो वेपारी संकुल ह्या प्रकल्पांचो आस्पाव आसा. ओके, जवळपास 140 कोटी रुपया आम्ही वास्को शहरा खातीर दिल्या. 140 कोटी रुपया 5 किलोमिटराच्या या वास्को शहरात 140 कोटी रुपया जेन्ना स्पेंड जातले तेन्ना या वास्को शहर गोंयच्या नकाशाचेर न्ही भारताच्या नकाशाचेर दिसतले हे तुमकां सांगपा खातीर हांव हांगा आयला. वास्को शहरान म्हाका दिसता पयलीच खेपे एक आमदारान जे इतले जोर दवरला विकासाचो आणि जे प्रकल्प तीन प्रकल्पाचे हांगा आज उदाहरण आमकां दिसता एक कितें दाखयता जाल्यार हांव म्हणपाक शकता पयलेच खेपे दाजीन एक उदरगतीची वास्को शहरान जर सोडलेली आसा. हांव दाजी सारका म्हणन की हो जर कॉम्प्लेक्स फुडल्या 2 वर्सांत उबो जाला असो जर जायत जाल्यार तो तंतोतंत ह्या सगळ्या आमचे जे मोख आसा ते मोख फुलफील करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान ताचो उपयोग जावचो ती जबाबदारी जशी आमदाराची आसा, जशे मागणी करणारे सगळे नगरसेवक, नगराध्यक्ष आणि बाकी स्थानिक कार्यकर्ते आसा तांची जबाबदारी आसा. आज म्हाका खूप आनंद दिसता सांगपाक आमच्या वास्को भितर सध्या 22 प्रोजेक्ट चालू आसा आणि तातूंत भितर आज हे 3 प्रोजेक्ट स्टार्ट जातात. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर किरण बोरकार. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव स्नेहा तुमचो निरोप घेता. अशाच अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्ल्या कार्यावळी खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.